नाशिल्ले ते थोडेशे कितें म्हणटा तशें सायलंट वोटींग तुम्ही जी प्रेडिक्ट करताल येस सुभाष शिरोडकरांचा फॅक्टर ते असते ना आले देवाच्या मनात ते कोणाचे काही चालेल ना जनतेची मनात थोडीशी वोट कमी देऊया गव्हर्नमेंटान रोल प्रॉमिस ती सगळी गोष्ट नंतरची माहिती ते जाऊन पहिली रिझल्ट झाला आता ऑफकोर्स आता स्तरी असाच पण ह्या 2-3 जिखले कारणान म्हणजे सोपटे बाब जिखले आसा म्हापशां जिखले आसा जोशुआ आनी हांव जिखले आसा 3 जिखले आसात आणि त्यामुळे गव्हर्नमेंट सारखे स्टेबल झाले आसा व्हेरी स्ट्रॉंग हांव म्हाका पयलीं मातशी संवय आसा 101 मतांनी बी जिखला आसा गुळी खांद्यावयले वतात कितें म्हटलें लीड कमी जावपाक कारण हांवें आत्तां म्हटलां न्ही आले देवाच्या मनात तिथे कोणाचे काही चाले ना म्हणटा लोकांच्या मनाक आयलें की चड एकदम हे दिवप ना माजोर जावपाक जायना अशी जावं एखादी आय डोंट फील कित्याक ऑन द फील्ड सिच्युएशन तशें नाशिल्लें आउट ऑफ 45 बुथ्स जवळ जवळ 20 बुथाचेर थंय पोलिंग एजंट नाशिल्ले पूण दॅट वॉज हिडन एजेंडा थोडोसो विनिंग इलेक्शन आणि त्यामुळे थोडीशी अँटी इन्कम्बन्सी वगैरे असतात पण ती फेस करून सुद्धा आम्ही खेचून आणले असं म्हटलं इट वॉज अ फाईट अगेन्स्ट मनी टाक्यो मनी पहिली कोर्टान 1 लाख फायन घातिल्लें शिरोडीच्या मतदारसंघात लोकांनी कितले कोटी फायन घातला म्हाका खबर ना आंकडो घेवचो पडटलो येस काँग्रेस आता 5000 मतांची काँग्रेसीची कांयच मत ना म्हणजे अजून काँग्रेसीच पवित्र कामार जाता आंकडे दाखयतात न्ही आंकड्या वयल्यान कळटा की काँग्रेस खंय कितें आसा काँग्रेसीन न्हिकिल्ले आपले कॅन्डिडेट म्हणून तेंका इतली पडल्या ती पणजेचो सीट तुमचो पडलो बाबू काँग्रेसचा बाबूजी मनसरात तुमचो कितें इम्पॅक्ट जातलो तेजे भितर आमचें थोडें चिंतन जातलें पण फुडें आमच्या हातीनच आहा तशी आणि उदरगत आमच्या हातीनच आहा हें लोकांक आज कळून चुकलेलें आहा खंय तरी लोकांनी कांय तरी मिस्टेक जाली आसतली खंय कितें कमी जालें लास्ट 25 वर्सां भाजपा कडेन आशिल्ली खंय मिस्टेक खंय जायना म्हणून जावं शकता न्ही ते सोड पण आता आमी फुडें मुखार हेजे बद्दल आमी ना 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 हेजे भितर कॅन्डिडेट बरोच कॅन्डिडेट आसलो तो कॅन्डिडेट असो वायट न्ही कॅन्डिडेट एकदम बरोच घातलो ते सगळें आतां कितें करतले पण आमी इतलेंच म्हणटात की पॉलिटिक्स आज गव्हर्नमेंट आमचें आहा पणजेचो उदरगतय आमी करतले लोकांनी आमकां काही कमी केलो म्हणून लोकांचो रोष ना आमकां त्या लोकांक लागीं हाडपाचो आमी प्रयत्न करतले आणि परत ती सीट आमी त्याच जोमान मनोहर पर्रीकराच्या नांवानच फुडें हाडटले मिनिस्ट्रीचेर क्लेम बी आसता तुमचो नाही सी आय नेवर वर्क ऑन दोज लाईन्स इन पॉलिटिक्स व्हडले आयले टाकयो दिल्यो पयशे दिले पण कांयच चलूना लास्ट विजय हो म्हणटा तो सत्याचो आसता आणि सुभाष शिरोडकरान जे काम केला ग्रासरूट लेवलाचेर ते आज लोकांनी दाखवून दिला पण ताका टक्कर व्हडलीशी लागली पण तेजी पर्वा करनासतना तो मुखार गेलो आणि विजय तेणे खेचून हाडलेलो आज हे सगळो विजय करपाक आमचो जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हाणें रात दीस मेहनत घेतल्या हे आमी केन्ना विसरूं शकनात गोविंद गावडे ह्या सगळ्यांनी भरपूर मेहनत घेतलेलो आहा आणि त्या मेहनताचो आज फळ मेळ्ळेला ही सीट उडोवपा खातीर व्हडले लागले भितरल्यान खूब जाणांनी प्रयत्न केलो पण कोणाक कापासतात जावना ते उडोवपाक आज 66 मत म्हणटे कितें 66,000 म्हणपाचें अशी एक मताक वेल्यू आसलेलो आणि ते मत आज घेऊन सुभाष शिरोडकर आयला गोंय हे फुडें व्हरपा खातीर आमचो सारको प्रयत्न आसा आणि ते जातले 100% कारण मोदी लाट अख्ख्या देशा भितर आसा फुडलो प्रायम मिनिस्टर आमचो मोदी आसा आणि हे गव्हर्नमेंट बीजेपीचें गव्हर्नमेंट जो उदरगता खातीर वावरता तो हो उदरगत फुडें व्हरपा खातीर ही सगळी टीम वावरतली गोंयान एक बरें सरकार आमी दितले गोंयचो विकासा खातीर आमी वावरतले आणि गोंयान सगळ्या लोकांनी साथ दिवचे अशें म्हाका जर तर काँग्रेसीच्यो सीट आयिल्ले गोंयांत जाल्यार सरकार पडपाची शक्यता आशिल्ली का काँग्रेसीची सीट येता न्ही रे येतले ते होबरे कित्याक सांगता आतां आयले आमी न्ही तो सगळो शिरोडकराचो आनी सबंद गोंयचो लोकांचो पडलो जावन असो तो एक आशिर्वाद आसा क्रेडीट कोणाक वचपाक जाय ते क्रेडीट घेवपा खातीर हांव हांगा आयिल्लो ना
सगळ्याक सांगपाचें आसा की ज्या तरेन आज पयशांचो वापर करून आमी निवडून येतले अशे तरेन जो समज जो आशिल्लो तो आज प्रियोच्या बरोबरच फाटल्यान आज शिरोडकारांनी आज तो पोकारलेलो आसा, लाथाडलेलो आसा आणि हे जे रेबे जे आज भावून लायिल्ले आसा ते रेब्याक परत परत हांव उल्लेख करता, ते रेब्याक आज परत खंय तरी दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सी वचपा खातीर वाट मेकळी केल्ली आसा. ज्यो जिता वही सिकंदर. पूण एकूच गोश्ट हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की ज्या तरेन दादागिरीचो प्रकार, पयशांचो वारंवार, कारण तांचे कडेन आमच्याच लोकांचे हे पयशे जावन आसा, कमिशन घेतिल्लें आसा, पर्संटेज घेतिल्लें आसा. ते पर्संटेजीचो वापर आज बहुजन समाजाचेर केल्लो आसा, देवळांनी आज वापरलेलो आसा, पूण देवान सुद्दां हांकां थारो दिला ना. म्हणजे शिरोडकरांचें अभिनंदन करता, शिरोडकरांच्या स्वाभिमानाक हांव सलाम करता, बहुजन समाजाचो हांव मानाचो मुजरो करता. कारण हे समस्त लोक जर फाटल्यान जर नाशिल्ले जाल्यार घडये एखादे वेगळी वेळ येवपाक शकता. पूण जो प्रयत्न जाणीन ह्या सगळ्या शिरोड्या मतदारसंघान रात दीस प्रयत्न केल्लो आसा, रात दीस त्यांनी आज काम केल्लें आसा भारतीय जनता पक्षाक, अर्थातच आमच्या सरकारा खातीर त्यांचे हांव मनाक आजून अभिनंदन करता. आणि मुखार अशेंच एकवटान रावपाक जाय. राजकारण हे 2 दिसांचें आसा. कोणी सुद्दां आमी म्हणटात त्या सायडीन आसूं ह्या सायडीन आमकां विरोधक म्हणून आमी केन्नाच मानले ना, कारण 2 वर्सांचो इतिहास आज पेळोवन जाल्लो आसा. शिरोडकरांक हांव सांगपाक सोदता, घडये एखाद्या रागाच्या भरान हे निर्णय जालो आसपाक शकता, पूण राग तितलो पुरतो मर्यादीत दवरपाक जाय. बरे विचारांनी आमी मुखार वचपाक जाय. मनीस कशे आसतात, फक्त कोण तरी सांगता म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जावपाक जायना. इतलेंच म्हजे सगळ्या शिरोडकरांक परत एकदा मानाचो सलाम, अभिनंदन करता. कॉंग्रॅच्युलेशन टू द बीजेपी अँड द सुभाष. स्टॅबिलिटी आयिल्ली आसा, डेफिनेटली स्टॅबिलिटी आयिल्ली आसा आणि कशा स्टॅबिलिटी ऑलरेडी आयिल्ली आसा, ऑलरेडी आशिल्ली. आता ती चड मातशी घटमूट जाल्ली आसा, ते आमी सांगपाक शकता. सो सीएमाचो आपलो कितलोसो रोल आशिल्लो? हे प्रत्येकाचो रोल आसलो. हांवें प्रत्येक क्रेडीट जें दिल्लें आसा तें प्रत्येक मतदाराक दिल्लें आसा, कार्यकर्त्याक दिल्लें आसात. जे शिरोडा मतदारसंघात जे लोक आज काम करून गेल्ले आसात ते फक्त शिरोड्या मतदारसंघातलेच न्ही, भायले कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान सुद्दां सगळे खुबशे लोक आयिल्ले आशिल्ले. आपले प्रमाणे ह्या शिरोड्याच्या मतदारसंघात कन्विन्स करपाचो जो प्रयत्न जो केल्लो आसा त्या प्रयत्नाक आज यश आयिल्लें आसा, त्या प्रयत्नाक आज फळ मेळिल्लें आसा. तुमच्या एक्सपेक्टेशन मध्ये कमी मतां पडली? कशें आसा, हांव कॅन्डिडेट नाशिल्लो, कॅन्डिडेटाक हें बरे पैकी, पूण आमी एफर्ट घेतिल्लो आसा. सगळे कडेन हांव काही गोश्टी लक्ष घालपाक, आनी खास करून शिरोडे ह्या भागान म्हजो थोडोसो रोल आशिल्लो. पूण म्हाका दिसता थंय जें एक्सपेक्टेशन जें आशिल्लें तें म्हाका दिसता कमी जाल्लें आसा. कित्याक जाल्लें आसा तेजो डेफिनेटली बसून नियाळ आमी घेतले, आनी तद नंतरूच आमची मुखावेली स्ट्रॅटेजी आसा ती